म्हणजे पिटर कोर्देरो. आमचे शेताचे पयलीं स्टार्टिंग इश्यू रायट फ्रॉम द स्टार्ट, रायट फ्रॉम ओंपणे कोत्ताना. ओंपणे कोत्ता म्हणल्यार पारवे 8 दीस राखचे पडटा. थंय बोळ मारून ताटाचेर दांडे मारून कितेंय कर. कित्याक एका टायमार पारवे म्हणटले आमी ते एंडेंजर्ड स्पिसीज म्हणजे कितें, तांकां मारलेले जाल्यार तूं जेलीन पावताय. आतां ते एंडेंजर्ड जावन भायर जाले तेतूंतले येता थंय राशीनी. आतां कितें भात सोड, ओसांदे खाता, सगळे खाता, कांय उरना. ते राखीना जाल्यार तुका पीक ना. ते जालें मागीर येता मिशिनाची प्रॉब्लेम. मिशीन येयले, समज 3 मिशिनां येयली, कसले कसले ना वळखीचे खातीर 3 मिशिनाचें 1 मिशीन जाता. 2 मिशीन नाच गुल खंय खंय गेली देव जाणो. जालें तें मागीर मिशीन ना म्हणून पावस पडलो, देंवले, पोत्तून रुजलें आनी पोत्तून कोणश्यो येयल्या. कांय आमच्या शेतान कोणश्यो येयल्या. हे लेवली मेरेन पावलां ते वर्साक. एक शेतकार म्हणून तुमकां कितें प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा सध्या? तर म्हणल्यार एफर्ट पयलीं कितें आमी हांव सांगता 20 वर्सां पयलीं आमकां पारवे राखपाची गरजूच नासली. ओंपले गेले घरा. आतां कितें सकाळीं ओंपले सांजचे ते दिसा आनी 7 दिसांक तूं शेता कडेन राव. खंय आसूं शेत, तूं रावना जाल्यार शेत काबार. अर्ध्या दिसा भितर सगळें ओंपलेलें बी गेलें. कितें फायदो? ते 8 दीस आतां हांव समज कितें दुसरें ओन प्रायवेट काम करता म्हणून म्हाका तो टायम काडूंक मेळटा. जो कोण कामाक आसता ऑफिसान तो कितें 8 दीस लीव मारतलो शेता खातीर? तेतून फायदो कितें आहा तेका? तेजी जोड 1 वजा दिसाक ऑफिसान. हांगा शेताची कितली जोड तेका? शेताची जोड दवर 15,000 20,000 येतले सगळें करून. तेले जोत काडपाक जाय, मिशिनाचे काडपाक जाय, सुकोवपाचे काडपाक जाय, कितले उरले? काय उरना न्हू. म्हाजें नांव साहिल मांद्रेकर. आमचें शेत ह्या वर्सा आमी ओंपलेलें. ओके, आमकां खूब डिफिकल्टी फेस जाल्यो. शेत ओंपलें ओके, आनी मागीर पावस जेन्ना पडलो फाटल्या म्हयन्यान अचानक पावस पडलो तेन्ना आमचें शेत सगळें पिड्ड्यार जालें. ओके, कित्याक सांगपा आमी मशिनां आपयल्लीं पूण मशिनां इन्ना जालीं. आतां ती खंय गेली ती खबर ना. गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता, जी धाडटा मशिनां तेंचेर एक हें दवरचें, आपले दो दवरचो की बाबा ती मशिनां खंय वयता, कितल्या फार्मरांक गावता. ओके, त्या खातीर कित्याक तशी मागीर शेत पिड्ड्यार जाता आनी मागीर इंट्रस्टूय वयता. कित्याक सबसिडी व्हडली ना गव्हर्मेंटाची. सबसिडी दिता ती पावना. इवन म्हाका सर सांगतालो की पयलीं इन 1960s ओके इंडोनेशियाचे जे हे फार्मर्स येयलेले इंडियेन शिकपा खातीर कशें फार्मिंग करपाचें, क्वॉलिटी ऑफ सीड्स ना आमचे कडेन. सो थंय ते ग्रो करून ते आमचे कडेन 2-3 वाटेनी चड हे करता. सो तसलो एक मेथड सरकारान हे करचो, लुकआउट करचो आनी एक गोंयान हाडचो. आनी जे कोण फार्मर आतां सगळे बॅक सायड जाल्या तांकां फ्रंट हाडपाचे. ओके, आनी सबसिडी रेज करपाची हांव मागणी करता. कित्याक ती सबसिडी पावना. कित्याक मशिनां हे ते लोक स्पेशल आपलो टायम काडून सगळे हे करता. तांकां एक बूस्ट दिवपाचो, एनर्जी दिवपाची आनी फुडें सरपाचें, इतलेंच मागता. Good morning. My name is Desmond DaCosta. I'm from Saligaon. I've been seeing farming being done here. My wife herself is a farmer. What we have seen that farmers are a neglected lot in Goa. There is nobody to actually encourage them and help them out or understand their problems. Today, farming has been abandoned by majority of the people who were declared farmers when the tenancy laws came in 60s and 70s. You can see on the sides, fields abandoned. Nobody's tilling them. They do it just for the sake of keeping the fields with them. One, they will put something just for the sake of, so that the field is not lost by them. Otherwise, farming in Goa has taken a big, a downfall. There's been a massive downfall in farming in Goa. The government needs to pay attention to farmers to ensure that they get a proper remuneration for their crop. Today, for paddy, they get hardly 21 rupees per kg of paddy. In fact, it should be risen to at least 34 to 35 rupees per kg, because the input costs itself are not covered by this 21 rupees. It is a very sad story for Goa. Next, the seeds, the training, the union of farmers to help each other out is missing in action at present. Earlier,
There used to be a farmers union which was very active in ensuring proper water, proper care for the fields. Now that has all gone. Each farmer is on his individual basis. Because he cannot earn from farming today, he has to take up other occupations. And what he earns from farming is just a sentiment that he's keeping his forefathers' trade alive, or that he's doing it for himself. There is no actual earning and no profit in farming in Goa today. So I would request that the government ensures that for farmers in every village, equipment like tractors, harvesters, seed planters are available. Even when after the crops are harvested, there should be a baling machine coming that should take the, cut the remaining stock out and make bales of hay, so people can go into animal husbandry and other activities where this will be very useful. Now people are losing all this, and this is a sad state of agriculture in Goa today. I would request government to please be alive to the problems of the farmers, enhance MSP for paddy to at least 34 rupees per kg plus some subsidy as the case may be. And today the loss that farmers have suffered due to rains and and not harvesting the fields on time is just a loss to the exchequer, and it doesn't compensate the farmer for his loss. म्हजें नांव बाळू, हांव सालिगांव पंचायतीचो पंच, वार्ड नंबर 8 सालमोना. अशेंच दिसून येयलें की बाबा शेतकारांक आमच्या जावं लोकल शेतकार जे गोंयकार आमचे तांकां ह्या शेतांक लागून आजकाल खूबच त्रास जावंक लागलो. इतलो त्रास जाता की तेंच्या मनांतलें तें शेतूच गेलां करपाचें. कारण एका खंय ना खंय गव्हर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल आहा, कित्याक प्रॉपर फॅसिलिटीज ना. प्रॉपर फॅसिलिटीज म्हणजे एक एग्रीकल्चर जे आसता ताका लागून तांकां एक वाट जावं तेंचे स्किमी जावं तांकां एक बाबा रेग्युलर बेजीस कितें इनकम जावंक जाय तेचे सपोर्ट हो गव्हर्नमेंटाचो केन्नाच ना. शेतां पिड्यार जाली लास्ट टायम, व्हडलो पावस येयलो, शेतां पिड्यार जाली, पण एंड ऑफ द डे थोड्यांच्या नांवार शेतां ना, ताका तो सबसिडी मेळना. तो कित्याक तो लास्ट 40-50 वर्सां तो शेत करता, पण कितें जालें थर्ड पार्टी आसता तितून, तो मेल्लो आसता, कोण खंय आसता की खबर ना, पण ताका शेतकाम मेळना. सो गव्हर्नमेंट एटलीस्ट एक व्हेरिफिकेशन करून अख्खा गोंयभर व्हेरिफिकेशन करून गोंयकारी शेतां बाबा विथ कुमलीदाद बसोन मिटींग घेवन गव्हर्नमेंट करून बाबा चल बाबा चॅक करुया ती शेतां, व्हेरिफिकेशन काडया कितें जालां शेतांचें, कित्याक इनकम जायना. जे शेतां आसली 70-80% जाताली शेतां, ती आतां 30% जायत येयली. कित्याक कारण जाता ते गव्हर्नमेंटान सोदून काडूंक जाय. विथ पंचायत, विथ कुमलीदाद तांकांय घेवन कुमलीदाद बॉडी बाबा खंयची पडींग शेतां कित्याक पडींग आहा, कारण कितें ताका ते पडींग जावपाक, ती गव्हर्नमेंटान घेवची दखल घेवची. व्हडलेले आमचे एग्रीकल्चरिस्ट आहा, व्हडलेले शिकलेले मनीस आहा एग्रीकल्चर, तांकां हाडचे. खंयची व्हडली कॉर्पोरेट्स आहा तांकां हाडून बसोवन जे लायक हरियाणा मेथड व्हडले कॉर्पोरेट्स तेंचे व्हडले जावं बेळगांव तेंची व्हडली शेतां तेंचेर वचून तेंची आयडिया घेवन तेंचे कडेन एक स्टडी करून भायल्या स्टेटीन स्टडी करून गोवा गव्हर्नमेंटान सपोर्ट दिवचो लोकांक, एग्रीकल्चर लोकांक. सो फार्मरांनी मागीर ताका इंट्रस्टान शेतां करतले. कारण आजकाल शेतां भरोन बुडटात, एक व्हडलो ल्हानसो पावस येयलो शेतां बुडटात, एक कान सामकें ना, व्हंयो सामक्यो ना, प्रॉपर स्ट्रक्चर ना शेतांचो. जो पयलीं पोर्तुगीज टायमार स्ट्रक्चर केलो लायक मुशी केल्ल्यो आनी केल्यो तो कांय हिशोब ना कांय ना. रोड करता फोडटा, हे करतात ते फोडटात, पण एंड ऑफ द डे सफर जाता शेतकार. सो हेका लागून एकूच म्हाका गव्हर्नमेंटा कडेन हंबल रिक्वेस्ट म्हजो, प्लीज मातशें व्हेरिफिकेशन कर, सगळीं शेतकारांक आपय, मिटींगो घेव, कुमदादा वांगडा मिटींग घे, पंचायती मिटींग घे, आनी सगळें व्हेरिफिकेशन करून मातशें शेतकारांचे इंट्रस्ट वाडय. जे 70% आसले 80% आसले ते 30% जालां. फुडल्या वर्सा म्हाका दिसता शेतांक लागून 10-20 जातली, शेताची पाड जातली. सो हेजे मातशी रिक्वेस्ट जाता गव्हर्नमेंटाक की मातशें हेजेर दखल दिवची. सरकारान म्हटला पळय की पर हेक्टर 40,000 रुपया ते दितले. जी मानधन ते दिता पळय ते शेतकारांक पावता? आता हे पळय 40 हेक्टर 40 म्हणटा, आनी आमची शेतां हेक्टरांनी ना सालिगांव आमच्या गोंयान आसा कशी 1000, 1500, 2000 हेचेर आहा. आतां ते 1500 येयलो ताका 3000 मेळटले. शेतान जो एक्सपेंडिचर आहा तो आसता 7-8, 10,000, गव्हर्नमेंट दिता 3000. आतां म्हाका सांग गव्हर्नमेंटान 3000 दिले ते पावतले खंय, आनी ते रेग्युलर पावता का फायली पण आहा जावन म्हाका दिसता पेंडींग आसतल्यो फायली ते फुडल्या वर्सा. थंय आमी शेत भात घालता, सबसिडी मेळटा म्हणटा,
सबसिडी परत ती एक 2500 रुपया सबसिडी घेवंक कितली वर्सां वयता, केन्ना पावाय ना, मिस्टेक जाता, 114 फॉर्म नासता आनी कितें जाता आनी ती सबसिडी पावना. सो प्रॉपर चॅनलान गव्हर्मेंटान फक्त करचें की प्रॉपर चॅनल घेवन शेतकारांक बसोवन तांकां डिफिकल्टी विचारून हे मातशे प्रॉब्लेम सॉल्व करचे. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH.